नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। बीजेपी बा सरकाराकडेन चर्चा करपाक तयार, मात चर्चा करपाक उरला कितें? पयली अनुदान बंद करात, मंचाची रक्षा मंत्री पर्रीकराक जाप। मुख्यमंत्री म्हणटा हुलोप चल्ला। NET नाका, GCTs दौरात ना जाल्यार 24 जुलयाक बसूंक दियात। DT सुप्रीम कोर्टान राज्याच्यो याचिका मंगळारा कोर्टामुखार, सुप्रीम कोर्टान नेमली लोधा समिती। सत्तरी आनी पेडणेचो प्रादेशीक आराखडो थारतलो पयली 2001 आनी 2021तले तफावतीचेर सरकार करतले अभ्यास। उपमुख्यमंत्र्यांच्यो बसका सुरू। ISL फायनली उपरांत FC गोवान इलानोचेर हात घालो म्हणपाचो दावो फाल। सहमालक श्रीनिवास देब्याची प्रतिक्रिया। ते घडणुकेचे नवे व्हिडिओन खवदळ। कामाक्षी फॉरेक्स फ्रॉडाची आता एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटूय करतले चौकशी। निलेश रायकार मनी लॉन्ड्रिंगान वा ब्लॅक मनी व्यवहारान करतालो काय कितें, जातली चौकशी। आणि CII सॉकर फेस्ट सर्तीन सळगावकर FC गोवा आणि IFB इंडस्ट्रीज जिखले। खबरो विस्तारान। प्रत्येक गजाली चर्चेन सुट्टा हे मान्य, मात चर्चा करपाक उरला कितें? भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्यांची रक्षा मंत्री पर्रीकराक जाप। आमची एकूच मागणी, उतर पाळात आणि इंग्लिश शाळांचे अनुदान पयली बंद करात, अशी सणसणीत प्रतिक्रिया मंचान दिल्या। आता चर्चा करप काय ना ते मंचाची केंद्रीय समिती थारायतली। मुख्यमंत्री म्हणटा उलोप चल्ला, मीडिया खबर ना। प्रत्येकान गजालीच्यो दोन्ही बाजू समजून घेवंक जाय। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी सरकारा मदीं चर्चा जावंक जाय म्हूण रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा उलयल्लो। ताचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या। माध्यमभास धोरणाचेर इतली वर्सां चर्चा जाली, आता आनी खंय चर्चा कसली? सगळे प्रश्न हे चर्चेन सुट्टा हे मान्य, पण ह्या बाबतींत दिगंबर सरकारान जे अनुदान सुरू केल्लें परिपत्रक काडून आमचें अशें म्हणणें की BJP सत्तेर आयल्या नंतर म्हणजे ताणें पयलें आश्वासन दिल्लें सत्तेर येवपाचे पयलीं की बाबा आमी तें परिपत्रक फाटीं घेता म्हणून, तर ताणें तें सत्तेर आयल्या नंतर तें आश्वासन ते विसरले। म्हणटकच आमकां अशें दिसता की तातूंत चर्चा कसली करपाची। आमचें अशें म्हणणें आसा की आमचो एक 1 पॉयंट प्रोग्राम हो की जें तुमी आश्वासन दिल्लें तें पाळात आनी कांयच ना। सर्क्युलर फाटीं घ्या, आमचें आंदोलन बंद। चर्चेन प्रश्न सुट्टा मान्य, पण हातूंत भितर चर्चा करपाचें उरलां कितें? आदले मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकार हांणी आमकां 3.5 वर्सां फटयले। हें प्लॅन्ड रितीन थारावन फटोवप जालां आनी देखून आज जणेकल्या BBSMच्या वांगड्याच्या मनांत खूब राग आसा, कित्याक हें फटोवप मुद्दम जालां म्हणून। तुजे कडेन जाल्यार तुजे विशीं म्हाका थोडो तरी विश्वास दिसूंक जाय, तुजे विशीं थोडे तरी म्हज्या मनांत रिस्पेक्ट आसूंक जाय। तो गेला आनी तो गेला ताका जबाबदार तो। आज ताजे बराबर बसपाक म्हजी तयारी ना आनी ताजे कडेन उलोवन कितेंच उपयोग जातलो असोय म्हजो विश्वास ना, कित्याक हो मनीस आज एक उलयता फाल्यां दुसरें उलयता। उलोवन थारावन उपयोग कितें? डिस्कशनां खूब केल्या आनीक आमकां अणभव वायट, सामको वायट अणभव आयला। म्हणटकर त्या फाटभुंयेचेर आतां डिस्कशनां करची काय ना हें ते आमची केंद्रीय समिती थारायतली। चर्चा करपाक आमी तयार आसा, पूण आदीं जशें आमी बेसावध आशिल्ले तशें रावचे ना, खूब सावधगिरीन रावतले। आमी चर्चा कोणा कडेन करता, पक्षा कडेन करता, सरकारा कडेन करता हाचें भान दवरून आमी वागतले, कारण प्रश्न आमच्या हातांत उरूना, आमी लोकांक कमिटेड जाल्यात। मुख्यमंत्री म्हणटा चर्चा खंय चालू आसा। तुमचें स्टँड कितें आसतलें चर्चा करपाचें? सगळे प्रश्न जे आसात ते चर्चेनूच सुट्टात, रस्त्यार येवन सुटनात। चर्चेक फुडाकार तुमी घेतले? तर चर्चा चालू आसा न्ही, चर्चा ना हे तूं जाणा। चर्चा सगळीच चर्चा ही प्रेसा कडेच आसता अशें कितें दिसता तुका? चर्चा ही वेगळ्या वेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर आसता चालू।
सरकार वा बीजेपी कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करप काय ना ते खंय मंचाची केंद्रीय समिती थारायतली. मात आदल्या अणभवा उपरांत हे फावट चर्चा केल्यारूय खूप सादूर रावतले म्हूण मंचाचे फुडारी उलोवन दाखयतात. मात डायोसेसाचे इंग्लीश स्कुलांचे अनुदान पयलीं बंद करात ही गजाल मात तांणी सोडिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, सॅव्हियो डायस आनी देवेंद्र गांवकार. एनईटीचेर सुप्रीम कोर्ट गोंय धरून बाकीच्या राज्यांच्यो याचिका मंगळारा दनपारा आयकतलो. मेडिकल कोर्साक एडमिशन घेवंक एनईटी सक्तीची करची न्ही, स्वताची प्रवेश परीक्षा घेवंक मान्यताय दिवची म्हूण वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान याचिका आयल्यात. गोंय सरकारानूय सुप्रीम कोर्टान अर्ज घाला. दुसरे वटेन कावन्सिलिंग आनी एडमिशनाचेर कायदो ये मेरेन ह्या प्रश्नाचेर नदर दवरूंक सुप्रीम कोर्टान लोधा समिती नेमल्या. नॅशनल एलिजिबिलिटी एंट्रन्स टेस्टीचो विशय सध्या परत सुप्रीम कोर्टान पावला. मेडिकल कोर्साक एडमिशन घेवंक एनईटी सक्तीची करची न्ही, ह्या वर्सा राज्याक स्वताची प्रवेश परीक्षा घेवपाक मान्यताय दिवची म्हूण वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान सुप्रीम कोर्टान अर्ज आयल्यात. ताचेर सुप्रीम कोर्ट मंगळारा दनपारा सुनावणी घेतलो. गोंय सरकारानूय सुप्रीम कोर्टान अर्ज घाला. एमबीबीएस वा बीडीएस कोर्सा खातीर एडमिशन घेवंक ह्या वर्सा जीसीईटी दवरची म्हूण गोंयान मागणी केल्या. ते शक्य नाच जाल्यार 24 जुलैक जावपी एनईटी परीक्षेक गोंयच्या विद्यार्थ्यांक परत बसपाक मान्यताय दिवची म्हूण गोंयान मागला. दुसरे वटेन सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान खंडपीठान 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या. आदले सरन्यायाधीश RM लोधाच्या फुडारपणाखाला ही समिती आसतली. मेडिकल नियामक मंडळाच्यो कावन्सिलिंग आनी एडमिशनाच्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार पडमेरेन ही समिती ह्या मुद्द्याचेर MCIच्या कारभाराचेर नजर दवरतली. मेडिकल एडमिशनाक एनईटी नाका, राज्यांच्यो जीसीईटीज दवरात म्हूण गोंय धरून कितलीशींच राज्यां सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. ह्यो सगळ्यो याचिका कोर्ट मंगळारा आयकतलो. गोंयच्या भुरग्यांचो फुडार मंगळारा थारतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सत्तरी आनी पेडणेचो प्रादेशीक आराखडो पयलीं थारतलो. 2001 आनी 2021तले तफावतीचेर सरकार अभ्यास करतले. उपमुख्यमंत्र्यांच्यो बसका सुरू जाल्यात. तेन्नाचे राज्यस्तरीय समितीक विस्वासान घेनासतना प्रादेशीक आराखड्यान बदल केल्ले अशें फुडें आयला. ताचेर फ्रांसीस डिसुझान स्पश्टीकरण मागला. टू अंडरस्टँड वॉट हॅज बीन डन अँड वॉट हॅज बीन अनडन. म्हणजे 2001 कितें काडलां आनी नवें कितें घातलां ते डिटेल पयलीं सगळें सजमून घेवपा जाय. स्टेट लेवल कमिटी जी आसली पळय तेंचे रेकमेंडेशन आहा, तेंचे मार्फत जाला थोडे आनी थोडे म्हाका दिसता तेंचे मार्फत जावंक ना खंय दिसता. आनी ते सगळे डिटेल दी म्हणून सांगल्या. म्हणजे 5 लाख काडल्या, 5 लाख घातल्या, 5 लाख कही काडल्या, 5 लाख कही घातल्या, ताची क्रायटेरिया कितें? स्टेट लेवल कमिटी तेन्नाची हय, म्हणजे तेजे क्रायटेरिया कितें, तेंच्यांनी कितें थारायल्लें, नॉर्म्स कितें दिल्ले, हें कित्याक काडचें, तें कित्याक घालचें, तें पयलीं सजमून घेवया म्हणून सांगलां. आमी कांयच मेजर डिसिजन कांयच घेवंक ना. आमी फक्त आतां हे 2 मिटींग जाली इन्फॉर्मेशनूच घेता. लोक दिसता आमी खूब मोठे कितें तरी करता म्हणून, कांय करिना. एक कसलेंच मोठे डिसिजन घेवंक ना. वी आर जस्ट ट्रायंग टू अंडरस्टँड द प्लॅन्स. कितें डिफरन्सीस मेळ्ळ्या भितर? ते गावंक ना अजून. तशें डिफरन्सीस हो ते पयले प्लॅन कंपेर करपा जाय न्हू. सर्वे नंबर टू सर्वे नंबर कंपेर करपा जाय. काडलां कितें, घातलां कितें, कित्याक काडलां, कित्याक घातलां, हें सगळें सजमून घेवपा जाय. ते करपाक स्पेशल वेगळी समिती बी केल्या? ना ताका कारण हें आतां पळयतलें म्हाका 2 तालुका दाखय म्हणून दाखल्या. खंयचे ते? सत्तरी आनी पेडणे 2 तालुका पयले अभ्यास करया आनी फुडें वचया म्हणून. तेजे डिफरन्सीस मागीर तो फायनल करपा पयलीं फुडें वयता? न्हय, नो, पयले डिफरन्सीस समजून घेतले, मागीर लोकांनी कितें सांगलां तें आयकपाचें पडलें न्हू. देन वी हेर द पीपल. म्हणजे लोकांची कितें सजेशन ऑब्जेक्शनां ती मागीर घालपाक जाता की ना ते मागीर पळोवपा जाय न्हू. म्हणजे सुरवातीक सुटे पॅरामिटर्स म्हणजे थारायतना आमी अमकें आसल्यार अमकें करपाचें, अमकें नासल्यार अमकें करचें न्हू. तें पयलें क्रायटेरिया थारावपा जाय. हय, हें पयलें अभ्यास करपा जाय, क्रायटेरिया थारावपा जाय, मागीर करपाक जाय. वी आर स्टील ऑन द प्रिलिमिनरी स्टेज. नेक्स्ट मिटींग? नेक्स्ट 11. खोल्ले जाल्ले दरोड्यांतले मुखेल आरोपी पुष्पा गडेकराच्या घरा पुलिशेन धाड घाली. थंय तांकां 70,000 रुपया रोख मेळ्ळी. दुसरो आरोपी दत्तात्रय गावडेची गाडी पुलिशेन जप्त केल्या. ती दरोड्या खातीर वापरिल्ली हे तपासान फुडें आयला. घेवया एक विराम.